आयज आम्ही गोवा हिंदू युवा शक्ती परवरी तोड्डा ह्या गावान येयल्लेले आसा। आयज आमकां अशी परिस्थिती पळोवपाक मेळटा जय आमच्या गणेश पुजनाची खंय तरी विटंबना केली वयता, गणेश विसर्जनाची खंय तरी विटंबना केली वयता। आम्ही सदांच म्हणटा गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, पण ते आयज खंय तरी विसर्जन खंय तरी विटंबना करून अशा परिस्थितीन विसर्जन केले वयता आणि पीओपीचे गणपती विसर्जन करून खंय तरी एनवायरमेंटय दूषित केले वयता आणि खंय तरी आमचे धर्माच्या विरुद्ध खंय तरी विटंबना केली वयता। आता रिसेंटली गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांनी बॅन घालून हांगासर असली जी विटंबना आहा ती करची न्हू म्हणून म्हणजे लोकांक खूपशे हे केल्लेले आसा। पण तरी आसतना नियरली 300 ते 400 गणपती जे पीओपीचे आहा ते खंय तरी हांगासर विसर्जन केले वयता। आयज जशी आमकां न्यूज मेळ्ळी गोवा हिंदू युवा शक्ती ग्रुपान, आम्ही इन्स्टंटली हांगासर आयज सकाळच्या 8 वरांचेर आम्ही हांगासर उपस्थित झाले। सगळे आमचे गोवा हिंदू युवा शक्तीचे मेंबर्स उपस्थित जातले आणि पळयता तर शॉकिंगली हांगासर जितले बी गणपती आसा ते उफे जाले। ते आता उफे तर कित्याक तर ते सगळे पीओपीचे आहा। हांव सरकारा कडेन इतकीच मागणी मागता, जशे गव्हर्नमेंटान बॅन घातलेले आहा तशेंच हांगासर तेंचेर कारवाई करपाची आणि फुडें अशें जावचें न्हू, अशी विटंबना जावची न्हू हेचेरय खंय तरी प्रयत्न करपाचो आणि हो झिरोचेर हाडपाचो ही माझी मागणी आसा। पूर्णपणे हे बॅन जावंक जाय। आम्ही खूप प्रयत्न केलो, गेल्या 1.5 दिसाचे गणपती बुडोवपाक बुडयल्या नंतर आम्ही मिरामार करंजळे हांगासर गेले आणि तेन्ना ज्यो पीओपीच्यो ज्यो मुर्ती आसा पळय त्यो आम्ही काढून ते परत ते डीप दर्यान ते विसर्जित केले। त्याच्यानंतर 5 दिसाच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा पळय त्यो आम्ही परत एकदा विसर्जित केल्या। तेन्ना ह्या ठिकाणी आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आम्ही हांगा येवन पळयले जाल्यार आमकां खूप अशी आमची देवदेवतांची विटंबना जाता ती पळोवंक खूप दुःख दिसता। तेन्ना सरकारा कडेन आमी विनंती करता की गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी डिसिजनूय घेतलेलें आसा की हेजे फुडें ज्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो ज्यो दर्यार ज्यो येतल्यो किंवा ह्या ठिकाणी ज्यो आसतल्यो पळय तेन्ना गव्हर्नमेंट हेजेर एक्शन घेतलें आणि ते आपण खंय तरी व्हरून त्या आपल्या हेतूर आपण त्याची खंय तरी तेजी व्यवस्था लायतले अशें गव्हर्नमेंटानूच सांगलेलें आसा। पण तेन्ना हांव परत एकदा गव्हर्नमेंटा कडेन विनंती करता, ह्या ठिकाणी ज्यो ह्यो जवळपास ओड्डा हांगासर 400 ते 500 पीओपीच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा पळय त्यो तेंच्यांनी लगेच लवकरात लवकर त्यो तेंच्यांनी घेवन वयच्यो।